Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वो सुंदर वाठार हांगा पळोवनूच इतके एक मोठो एक खंय तरी मनाक बरें आनंद दिसता. असो सुंदर हो वाठार आसलो दिवाडे आमचे दोन पंचायती सामातेस आनी गोलती नावेली. ज्या वेळार आमकां खबर आसा की आज जी कोविडा खातीर जी काही पॅन्डेमीक परिस्थिती जाल्या तितून खुबशे आर्थीक नुकसान खुबशे आमच्या लोकांक जाल्ले आसा आनी ते चिंतून हांवें कितें एक मनात धरलें की आमच्या संपूर्ण मतदारसंघात ज्यो 7 पंचायती आसा त्या 7 पंचायतींत जे आमचे शेतकरी भाव भयणी आसा ती आपली जी कष्ट करता शेतां रोयता त्यांच्या खातीर एक कितें तरी तांकां फर्टिलायझर मोफत म्हाज्या तर्फे दिवचें अशें हांवें खंय तरी एक मनान विचार केलो आनी मागीर हांव सविस्तर आमचे जे हांगा म्हजे मित्र मंडळी आसा तेंचे कडेन चर्चा करून एक ठरयलें की आज आमी हो कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा. मतदारसंघातलो कुमारजुंव मतदारसंघातली ही सुरवात जावन आसा कारण सुरवात म्हणजे आमची ही गोलती आमची दिवाडेची सामातेस पंचायतीच्यान मागीर आमी फुडें गोलती नावेली जावं इतर पंचायतींनी हो कार्यक्रम फुडें व्हरतले. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शेतां खूब कडेन आसा आमी खूब कडेन शेतां पळयता पूण शेतान पीक रोवपी शेतां जी आसा ती आमकां हांगा खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा आनी खरें हांव तुमचे म्हणजे कौतुक करता आनी तोखणाय करता कारण शेतान काम करप म्हणजे सगळ्यांत कश्टकारी काम आनी ते तुमी आज मोठ्या उमेदीन करता. म्हाज्या समोर हांगा खुबशे जाण शेतकार आसा तितून एक लायव्ह शेतकरी बाबा आमकां हांगा दिसता जो खरो म्हणचे जाल्यार शेतांच्यान डायरेक्ट हांगा येयल्लो आसा. अशे खूब शेतकरी हांगा येयल्ले आसा आनी त्या खातीर म्हाज्या परीन हांवें एक प्रयत्न केल्लो आसा की कितें तरी शेतकारा खातीर म्हजें एक कॉन्ट्रिब्युशन करचें त्या खातीर हांवें एक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनान जी खत जरी मेळटा आसतलें तेजो टायमींग खंय तरी शेतकऱ्यांक वचपाक खंय तरी पावना कारण 3 पर्यंतूच ओपन आसता. त्या खातीर हांवें चिंतलें की म्हाज्या परीन हें उपलब्ध करून दितलो शेतकऱ्यांक आनी म्हाका खात्री आसा की जें आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा तितून ही सुंदर अशी शेतां हे आमचे सगळे शेतकरी भाव भयणी हांगा शेत उगयता आनी त्या खातीर परत एकदां तेंचें हांव अभिनंदन करता. आनी म्हाका हांगा पळोवपाक दिसता काही तरणाटे भुरगे सुद्दां शेतान काम करतात ते खरेंच अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट कारण आमचे वडील जरी काम करता शेतान तेज्या नंतर खरें म्हणचे जाल्यार हें शेत फुडें चलोवपाक जावं शेतान फुडें पीक काडपाक तर हे तरणाट्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा आनी तेवूय आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर म्हजे कडेन हांव सांगपाक सोदतां की आज हांवें प्रयत्न केल्लो आसा सगळ्यांक दिवपाचो. येदा कदाचित तर कोणाक मेळोंक ना कारण खंय तरी हाडपाक ट्रान्सपोर्टेशनाक एक लिमीट आसता गाडयेन हाडपाक. येदा कदाचित तर कोणाक मेळोना तेंच्यांनी आमचे हांगा जे प्रशांत आसा जावं आमचो सरपंच आसा पै आसा विद्या आसा म्हाकाय तुमी डायरेक्ट फोन केल्यार जाता तुमकां ती हाडून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. आज जरी तुमी म्हाका सांगलें जाल्यार फाल्यां तुमकां रोखडेंच तें खत हांव हाडून दितलो कारण एकाच वेळार सगळें हाडपाक जालें ना. पूण म्हाका दिसता शक्यतो 90 ते 80 ते 90% शेतकारांक आज ह्या पंचायतीच्या शेतकारांक हें खत पाणी मेळ्ळेलें आसा आनी त्या खातीर जरी येता कदाचित तर कोणाक मेळोना जाल्यार तें हांव हाडून दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां सृश्टीन दिल्लें शेत जे आमी फिल्ड्स म्हणटा ज्याच्या आदाराचेर आमी शेतकरी जे कश्ट करता आनी तेज्या आदाराचेर आमी आज आमचें पोट चलयता. आमकां खबर आसा की खरें म्हणचे जाल्यार शेत जे पीक आसा तें खरें म्हणचे जाल्यार नॅशनल वेल्थ आनी आनंद जाता मोठो पळोवन. हांव खूब वेळा दिवाडे गेली 20-22 वर्सांनी दिवाडे येता आनी मोठो आनंद जाता की ह्या वाठारान येतकूच एक खंय तरी मन प्रफुल्लीत जाता हें सगळें पळोवन. अशेंच तुमी फुडें वचचे. म्हाज्या परीन जें कितें सहकार्य तुमकां जाय तें अवश्य सहकार्य करपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसतलो. जर येदा कदाचित तांकां कितें गरज पडली हेज्या पलीकडे की तांकां आनी खंयच्याय शेतान काम करता आसतना आनी कसल्याय वस्तूची गरज पडली ती म्हाका तेंच्यांनी सांगची आनी म्हाजे प्रयत्न आसतले तांकां दिवपाचे. आनी सगळे शेतकारांक समीर बाबान हे फुकट सारें वाटलां आनी तेणी खरेंच ह्या शेतकारांची तेणी काळजी घेतल्या. ताका हांगा आमच्या गांवांत येवन सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून तेणी सगळ्यांक एक पोती दिल्या म्हणून देव बरें. थँक्यू.